नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांवली पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. सरकारान उद्देगीक वसाहतींक मुळाव्या साधन सुविधांचो केला आदार. आता सरकाराक फाटबळ दिवप आनी तरणाट्यांक मजत करपाची तांची पाळी. रोजगार मेळावे आयोजीत केले जाल्यार कोणूच उरचे ना बेकार, सांगता मुख्यमंत्री. गौतम खट्टरान वास्कोच्या जेएमएफसी न्यायालयात जामीन अर्ज केला दाखल. सेंट फ्रांसिस झेवियराचेर केल्ल्या वादग्रस्त भाशणाक लागून ताका पुलिसांनी घेतिल्लो ताब्यात, जाल्यार कसलेच ठोस कारण नाशिल्ल्यान माधवाची जामिनाचेर जाल्ली सुटका. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षात पडल्या फूट. अध्यक्ष मनोज परब आनी आमदार विरेश बोरकारान एकामेकांक फेसबुकाचेर केले अनफॉलो. चर्चेक आयला नेट. भटक्या गोरवांक लागून अपघात घडल्यार आनी लोकांक दुखापत जाल्यार तातूंत चूक जनावरांची न्हय तर गोरवा धन्यांची आसा. गोरवा धन्यांनी आपली गोरवां रस्त्यार सोडची न्हय, सांगले मुख्यमंत्र्यान. भुरग्यांक सोशल मिडिया निर्बंध धोरण 100 दिसां भितर जातले लागू. एआय धोरण आराखडो 4 मेक आयटी खात्याच्या पोर्टलाचेर करतले अपलोड. आयटी मंत्री रोहन खंवटेची माहिती. कोयर एकठांय करपा खातीर सरकारान नेमिल्ल्या कंत्राटदारांचेर जीपीएस यंत्रणेवरवीं दवरतले नदर. देखून पंचायतींनी आपापल्या वाठारांतलो कोयर दिवचो कंत्राटदारांक, सुचयले मुख्यमंत्र्यान. आता पळयात खबरो विस्तारान. सरकारान उद्देगीक वसाहतींक मुळाव्या साधन सुविधांचो आदार केला. आता सरकाराक फाटबळ दिवप आनी गोंयच्या तरणाट्यांक मजत करपाची तांची पाळी आसा, अशें मुख्यमंत्री सावंत उलयलो. गोंय राज्य मनीसबळ उदरगत महामंडळ आनी वेर्णा उद्देगीक वसाहतीन सुमार 1300 रित्या पदां खातीर रोजगार मेळावो यशस्वीपणान घडोवन हाडलो. ह्या उमेदवारांक बेगीनूच नियुक्तीपत्रां मेळटलीं. सगळ्या उद्देगीक वसणुकेंतल्यान अशे उपक्रम जावचे. सरकाराचो पुराय तेंको आसतलो. दर म्हयन्याक अशे रोजगार मेळावे आयोजीत केले जाल्यार गोंयांत कोणूच बेकार उरचे ना, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. आयकात. आमी एक स्टेप फुडें वचून आवर गोवा ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन अलॉंग विथ द VI वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेट जो हाल्लीच प्रोग्राम कंडक्ट केलो. अप्रॉक्सिमेटली 1300 वॅकन्सीज आनी ह्यूज रिस्पॉन्स फ्रॉम द गोवन यूथ आमकां त्या कार्यक्रमांतल्यान मेळ्ळो. म्हाका खात्री आसा की हो वीच वील कन्वर्ट म्हणजे मॅक्झिमम गोंयकार तितूर जॉईन जावपा खातीर आमी प्लॅन केला. 2 किंवा 3 तारखेक तांकां ऑफर लेटर्स थ्रू द गोवा ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनांतल्यान अप्रॉक्सिमेटली 1300 लेटर्स आमी पयल्या फेजीत दितले. पण ह्याच पद्दतीचे कॉर्पोरेशन्स म्हाका सगळ्या इंडस्ट्रियल इस्टेटी कडल्यान जाय. वी हॅव स्टार्टेड विथ द वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेट आनी ताच्या खातीर आमी तांकां लागपी एवरी सपोर्ट वी आर रेडी टू गिव. म्हणजे आमी म्हणटा तसो ट्रान्सपोर्ट सपोर्ट आसतलो, कारण ऑलवेज वी हॅव सपोर्टेड फॉर द इंडस्ट्रियल इस्टेट इन द इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर. आता तुमची वेळ आसा की तुम्ही गव्हर्मेंटाक सपोर्ट करपाचो, तुम्ही गोंयच्या भुरग्यांक सपोर्ट करपाचो. ओके, तुम्ही गोवा ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनाक सपोर्ट करपाचो. म्हणून म्हणजे फर्स्ट इनिशिएटिव्ह वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेटान घेतली. ताच्या बरोबर आशिल्ले ताचे सगळे मेंबर, नॉट ओनली द कल्पक बट ऑल द मेंबर्स. More than the 25 companies have participated in this टेस्टाचे आस्पोत. म्हणून पहिल्या फेजीत जेन्ना 1300 लेटर्स आमी दितले आनी दर म्हयन्याक आमी जर एका इंडस्ट्रियल इस्टेटीत अशा पद्दतीचे जर कॅम्प्स लावपाक शकले आसत जाल्यार म्हाका दिसता गोंयांत आनी अनएम्प्लॉयमेंट उरचो ना. म्हणून हांवें म्हटलें की दिस इज ऑल्सो द रायट प्लॅटफॉर्म फॉर मी टू कम्युनिकेट विथ यू पीपल. तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य आसतले हाची हांव अपेक्षा करता. वास्को चलपी गौतम खट्टर प्रकरणात महत्वाच्यो घडणुको उजवाडाक आयल्यात. गौतम खट्टरान वास्कोच्या जेएमएफसी न्यायालयात जामिनाचो अर्ज केला आनी बिरेस्तारा ह्या केसीची सुनावणी जातली. मजगतीं न्यायालयान ताचो भाव माधव खट्टराक 10,000 रुपयांच्या वैयक्तीक जामिनाचेर सशर्त सुटका दिल्या. भलायकी इबाडिल्ल्याची कागाळ करून गौतम खट्टराक उपचारा खातीर म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलात दाखल केल्लो. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षा अंतर्गत आशिल्ले कोफू सावंतचेर आता परतून चर्चा सुरू जाल्या. पक्षाचो अध्यक्ष मनोज परब आनी आमदार विरेश बोरकार हांणी एकामेकांक फेसबुकाचेर अनफॉलो केल्ल्याची गजाल मुखार आयल्या.
हाका लागून कार्यकर्त्यांमदी गोंधळ निर्माण जाला। आता सोशल मीडियाच्या बळग्यार तयार जाल्ले ह्या पक्षात नेमके कितें चल्लां हाचेर प्रस्न उप्रासल्यात। फाटले कांय दीस जाले रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षात फूट पडिल्ल्याच्यो आर्त्यो परत्यो चर्चा सुरू आसात। आक्षेचो पंच वांगडी जुलियस आल्मेदा हांणी मनोज परबाचेर केल्ल्या टिप्पणी वयल्यान वादाची सुरवात जाल्ली। जुलियस आल्मेदान मनोज परबाच्या स्वभावाचेर आनी पक्षात आशिल्ल्या ताच्या पदाचेर मनोज परबाच्या एका खास मनशा कडेन प्रस्न उप्राशिल्ले। आरजीपीच्या पदाधिकाऱ्यांनी बसका घेवन जुलियस आल्मेदाचेर फोग काडिल्लो। ताचे उपरांत आरजीपी पक्षान जुलियस आल्मेदा आपल्या पक्षाचो वांगडी न्हू म्हूण घोशीत करीत ताका पक्षांतल्यान काडून उडयल्लो। मात आमदार विरेश बोरकारान आपूण जुलियस आल्मेदा बरोबर सतत आसतलो अशें घोशीत केलें। उपरांत 2 दिसां पयलीं विरेशान जुलियस आल्मेदा वयल्यान पक्षात अंतर्गत जाल्लो वाद मिटयतले म्हूण सांगिल्लें। पूण पार्टीचो खजिनदार अजय कुलकर सांगता, जुलियस आल्मेदा हे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे वांगडी न्हू, ते खातीर ताका पक्षात परत हाडपाचो प्रश्नूच येना। पळय तो आमचो इंटरनल मॅटर आसा, आतां सद्याक तेजेर डिस्कशन चालू आसा। अजून तरी हांव तुमकां तेजेर आतां व्हडलें कांय सांगपाक शकना, पण तो इंटरनल मॅटर सो तेजेर हांव व्हडलें तुमकां सांगना। पळय तो डिसिजन कसो कितें जाला तेजेर आमी तुमकां लेटर ऑन स्टेजीर ब्रीफ करतले, पण आतां सद्याक तरी हांव तेजेर कांय तुमकां स्टेटमेंट तो बरो एक जॉईंट मेंबर सुद्दां बरो तो लिडर सुद्दां काडो म्हणजे काय तरी वीक परत कशें जालें। पळय कशें आसा, हें सगळें सारकें आसा, पण हांव तेजेर आतां तुमकां सद्याक स्टेटमेंट दिवंक सोदना। आनी ते स्टेटमेंट समज एकाचे 2 स्टेटमेंट जाता मागीर भगदार कितेंचेर पावता, सो ताका लागून हांव तुमकांय मागता की आमचे भितर कितें आसा आमी ते बरे भशेन कितें आसा तें करता। पळय कशें आसा, हेजेर थोड्यान जेन्ना हांव आमच्या जो पंच मेंबरान तेजे कडेन हांव उलयल्लो आसा, सो कितें आसा हांव तेंचे कडेन बरे भशेन कितें आसा तें ट्राय करता, सॉर्ट आउट करपाचें कितें आसा तें, सो आमी प्रयत्न करतले। जे आम्ही 11 तारीख पब्लीक नोटीस काडला ती एक्चुअली जेंकां जे आतां भायर सगळे उलयता तांकां जर वाचपाक कळटाली जाल्यार इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तेजेर आमी क्लियर बरयलें की जुलियस जो कोण आसा तो आमचो मेंबर ना म्हणून। तो केन्ना आमचो मेंबरूच नासलो, रेजिस्टर्ड मेंबर नासलो। आनी जेन्ना तो कितें वायट करता जे आमी ते एसर बरयल्ले आसा लेटराचेर पब्लीक नोटिसाचेर आनी ते पार्टेक अफेक्ट जाता, तेन्ना आमी एक पब्लीक नोटीस काडटा आनी सांगता की तो मेंबर जो तो आसा, तो मनीस जो आसा तो पार्टीसान तेजो कांय संबंद ना म्हणून। कित्याक जेन्ना तो डेरिगेटरी कमेंट्स पार्टीचेर घालता, पार्टीच्या नांवान घालता, मागीर कम्युनल पोस्ट घालता कळ्ळें न्हू, आनी मागीर प्रेजिडेंट नाजाल्यार जे लिडर्स आसा, CEC आसा, सगल्यांक डिसओबे करता, इन्सल्ट करता, MLA चे डायरेक्शन्स फॉलो करना, हे सगळे कंडिशन्स आमी बरयल्ले आहा विथ प्रूफ। आमचे कडेन ते सगळे आसा ते लेटर आमी बरयल्ले आसा। ताका आमी रिमूव करपाचो, टर्मिनेट करपाचो, एक्स करपाचो प्रश्नूच येना। मजगती पक्ष अंतर्गत आशिल्ले वाद आता परतून एकदा उक्ताडार आयल्यात। रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे अध्यक्ष मनोज परब आणि आमदार विरेश बोरकार हांणी एकमेकांक फेसबुकाचेर अनफॉलो केल्ल्याची गजाल मुखार आयल्या। हाका लागून कार्यकर्त्यांमदी गोंधळ निर्माण जाला। सोशल मीडियाच्या बळग्याचेर तयार जाल्ल्या पक्षात नेमके कितें चल्लां ते कळपाक आता मार्ग ना। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। गोंयच्या रस्त्यांचेर वाडत वचपी अपघाताक लागून हुस्को निर्माण जाला। भटक्या गोरवांक लागून जावपी अपघाताविशीं आतां राज्य सरकारान खर भुमिका घेतल्या। अपघात घडल्यार ताका जापसालदार जनावरां न्हय तर तांचे मालक आसा, अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी स्पश्टपणान सांगलां। पळयात। ते पदर गेले आणि ते उणे गेले, म्हळ्यारच तेंपा प्रमाणे सगळेच बदलले। हाजी जिवीत एक आमकां गोंयांत दिसपट्टे पळोवपाक मेळटा। आदी गोरवां वांगडा राखणे भोंवताले, पूण आतां गोरवां बिंदास रस्त्याचेर थपकल मारून बशिल्ल्याचे चित्र पळोवपाक मेळटा। रस्त्यार गोरवां, गोरवांचे बळी, गोरवांक लागून लोकांचे बळी तशेंच हात दोके मोडून घेवप। महामार्गाचेर तर गोरवांची भिरीच पळोवपाक मेळटा। मागीर लोकांकच आमडत गोरवांक उठोवची पडटा। सरकारान कितलीशीच पावलां उबारपाची आश्वासनां दिल्ली, पूण अस्तित्वात कांयच लागू केल्ली दिसना। आदी सरकारान गोरवां वांगडा राखणे आसप सक्तीचे केल्ले,
मागीर कामधेनू गायो रस्त्यार भोंवल्यार स्कीम बंद करपाची शिटकावणी दिली. उपरांत गोशाळेत लेगीत धाडपाचे सांगले, पूण अजून मेरेन खंयचे कडेन कांयच ना. आता तर मुख्यमंत्र्यान अपघात घडल्यार गोरवां न्हय तर भटक्या गोरवांचो धनी जापसालदार आसतलो अशें स्पश्ट उतरांनी सांगला. मात मुख्यमंत्र्याचे हें तरी उतर कोण गंभीरतायेन घेत काय खबर ना. मनशा बरोबर ह्या मोनजाती कडेन पिडपी प्रस्न मुळांतल्यान तडीक केन्ना लागतलो काय? रस्ते फकत गोरवांचे गोटेच जावन उरतले? हे रस्ते कोणाचे, येरादारी करप्यांचे काय गोरवांचे? हो मुदयेर थिकोसो प्रस्न. आमकां सगळ्या जाणांक स्टे कॅटल्स आनी स्टे डॉग्स हाचो सगळ्यात व्हडलो प्रॉब्लेम सद्या जाणवपाक लागला. सरकाराक म्हणटा आसतना तो तुमकांय बी, आनी ताकाच लागून स्टे कॅटल मॅनेजमेंट ही स्कीम आमी लॉन्च केली. आनी स्टे कॅटल मॅनेजमेंट ही स्कीम लॉन्च करता आसतना तुमकांय वांटेकारी केल्यात. तुमकां वांटेकारी इतक्याच खातीर केल्यात कारण गांवांत असलेली गोरवां लोक एक्सिडंट जालो काय ती गाय हांवें खुबशे फावटी पळयलां, म्हाजे गायचो पांय मोडलो, म्हाजे म्हशीचो पांय मोडलो, आतां म्हाका पयशे दी म्हणून त्या ट्रकवाल्या कडेन पयशे मागपाक येतात. बट तिका व्हरून कोण घरात बांदपाची वेवस्था कोणूच करिनाशिल्ले. खुबशे आशिल्ले पयलीं, म्हणजे थंयसर येयल्या उपरांत एखादो एक्सिडंट केलो काय ताच्या कडल्यान पयशे काडून घेवपाक सगळें आसता, बट एका रस्त्यार सोडपाक लावंक ना. आमी पळयता की कितल्याशाच लोकांचे जीव गेले, कितल्याशाच लोकांचे पांय मोडले, आनी ह्या कोणाच्या चुकेत? त्या मनजातीच्या चुकेत न्ही तर त्या ओनराच्या चुकेत. हांव जरी सरळ म्हणटलो, खरें म्हणजे तेणी ते दीस आतां उरूंक ना की आमी रस्त्यार गोरवांक सोडून घातली. आसा ती गोरवां आतां सगळे रस्ते हे स्टेट हायवेज, डिस्ट्रिक्ट हायवेज, नॅशनल हायवे जाल्ले आसा, त्या ती तांकां आमी सोडून घालूंक शकना. आनी लोकांचो टू व्हिलरान वचपी लोकांचो जीव घेवंक आमी शकना. ओके, ताका लागून ताका एक तर तेंच्यांनी आपल्या घरात बांदून घालची, नाजाल्यार पंचायतींनी इनिशिएटिव्स घेवच्यो. हाज्या खातीर म्हाका दिसता आमचो तारी बाब तुमच्या कडेन उलयलो की खूब बऱ्या पद्दतीचें काम. एकटेच न्ही, अशा पद्दतीच्यो 6 गोशाळा आसा ज्याचे आमकां सगळ्यां कडेन आमी एग्रीमेंट करपाक जाय, जेणे करून ती गोरवां जी आसा पळय ती तेंच्या कडेन वचपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयचो AI धोरण आराखडो 4 मेक IT खात्याच्या पोर्टलाचेर अपलोड करतले आनी फीडबॅक दिवपा खातीर हो आराखडो 15 दीस लोकां खातीर ऑनलायन उपलब्ध आसतलो अशी माहिती IT मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिली. तशेंच संबंदीत भागधारकांचो सल्लो घेवन 16 वर्सां पिराये सकयल्या भुरग्यां खातीर सोशल मिडियाचेर निर्बंध घालपा विशींचो दस्तावेज तयार केला. हे विशीं मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा केल्या उपरांत हो दस्तावेज केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव हांकां मान्यताये खातीर धाडटले अशें मंत्री खंवटे हांणी सांगलें. Goa AI draft policy, we are getting it with very simple thing of talking about embracing the future with confidence and with clarity. आणि हे AI draft policy आज आम्ही पब्लिक डोमेनान सोमारच्यान आमचो 4th of May the policy will be on the state portal. It will be on the IT website. It will be open to the public for 2 weeks, 15 days from the 4th of May 2026. Basically, we'll need to ensure that we get enough feedback from the people of Goa, whether it is the student fraternity, whether they are the citizens, whether they are experts, whether it is the industry. वो skeletal framework जो draft फॉर्मान आसा तो 4 मे आमी हाजेर पब्लिक डोमेनान घालतले की जांकां आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचेर इनपुट्साचेर पॉलिसी मेकिंगाचेर तुमकां इनपुट्स दिवपाक जाय जाल्यार तुमी अवश्य त्या पब्लिक डोमेन जे स्टेट पोर्टल आनी हे आसा डिटेल्स जो आमचो डिरेक्टर दितलो तातूंत तुमी तुमचे फीडबॅक दिवचे. गुगल फॉर्म काय ईमेल ते तो सांगतलो दॅट सबस्क्रिप्शन पार्ट ऑफ इट ऑल्सो ही कॅन बी टेलिंग आनी तातूंतल्यान फीडबॅक येतकर एक बरी पॉलिसी गोंया खातीर जातली, वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री. सोशल मिडियाचो बॅन, रिस्ट्रिक्शन, नॉट बॅन, आय वूड से रिस्ट्रिक्शन ऑफ युसेज ऑफ सोशल मिडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर 16 हो विशयी चर्चेक ह्याच फोरमान ह्याच सगळ्या अकॅडमी आनी इंडस्ट्री कडेन जाल्लो आनी ताजो डॉक्युमेंट रेडी जाल्लो आसा. This document, after talking to our Chief Minister, will be presented to the Minister for IT, Sri Ashwini Vaishnavji. तातून पूर्ण तरेन आमी डॉक्युमेंट केला की विचार कितें आता सध्या वॉट प्रॉब्लेम्स वी आर फेसिंग. भुरगे आमी जेन्ना म्हणटात रिस्ट्रिक्शन ऑफ युसेज ऑफ सोशल मिडिया टूल्स, आमी म्हणटात जे डेट्रिमेंटल आसतले, जे आमकां डिविडंड भुरग्यांक कांयच दिवचे ना, फुडें कांयच तांकां विचारधारा मेळची ना. आनी मे बी social media tools with like Instagram, Facebook, जे अंडर 16 गरजच ना.
ते थोडे गजाल्यो आमकां जशे इनपुट्स आयल्या तुका फक्त एग्जाम्पल्स दिले हांवें ते आमकां रिस्ट्रिक्ट करचे पडटा. एट द सेम टायम वी विल सी हाऊ वी कॅन प्रोमोट educational tools, Google, for them, where they can spend that same time of the mobile phone learning more things, which is being good for the youth who are the next future of the country. कोयर एकठांय करपा खातीर सरकारान नेमिल्ल्या कंत्राटदारांचेर GPS यंत्रणेवरवीं नदर दवरतले. देखून पंचायतींनी आपापल्या वाठारांतलो कोयर अशाच कंत्राटदाराक दिवचो अशी सुचोवणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केल्या. पंचायत राज दिसा निमतान बुधवारा आयोजित केल्ल्या पंचायत संमेलनात ते उलयताले. या वेळार पंचायत मंत्री माविन गुदिनो, संचालक महादेव आरोंदेकर आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. कोयराची समस्या राज्यांत व्हड प्रमाणात वाडत आसा. ही समस्या पयस करप गरजेचें आनी ताचे खातीर पंचायतींनी फुडाकार घेवप गरजेचें आसा. पंचायती खातीर उद्देगीक वाठारांतल्या हॉटेलांनी आनी कंपनींनी आपलो कोयर फकत सरकारान नेमिल्ल्या कंत्राटदाराक दिवचो. आतां सावन अशा कंत्राटदारांचेर GPS यंत्रणेवरवीं नियंत्रण दवरतले. संबंधीत कंत्राटदार कोयर कसो एकठांय करतात, खंय व्हरतात हाचेर बारीक नदर दवरतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. आम्ही वेस्ट मॅनेजमेंटाच्या बाबतीत आमच्याकडे एम्पॅनल्ड लिस्टेड कॉन्ट्रॅक्टर्स आसात. त्याच कॉन्ट्रॅक्टरांकडे तुम्ही एग्रीमेंट करपाक जाय, तांकांच काम करपाक लावपाक जाय. कित्याक हांव परत सांगता, आमी जर एम्पॅनल्ड कॉन्ट्रॅक्टरांकडे काम केलें ना जाल्यार तो आमकां ताका ट्रॅक करपाक जावचो ना. हाज्या फुडें आमच्या सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाच्या ऑफिसांतल्यान प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टराक आमी ट्रॅक करतले. इन शॉर्ट इट इज थ्रू द GPS सिस्टम म्हटल्यार जाता. तो कोयर तेणे आयज कितलो किलो कलेक्ट केलो, तो आयज खंय उडयता, तेणी पॅकींग खंय केलें हाज्या सयत नॉट तुमचेच बट इन्क्लुडींग द IDC आनी इन्क्लुडींग द हॉटेलर्स. म्हणजे हाज्या फुडें कोणाकूच तो कोयर IDCंतलो आनी हॉटेलांतलो हाडून आमच्या गांवांत उडोवपाक मेळचो ना. म्हणून तो हॉटेलांतलो कोयर सुद्दां जो कलेक्ट करता तो हाडून एक्झॅक्टली म्हणजे आमच्या वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटाचेर दिता काय ना, तुमच्या MRF शेडीत तो येता काय ना, तो बेलिंग पॅकिंग जावन परत आसा तसो तो इंडस्ट्रीत वता काय ना, हे ट्रॅक जे आसा पळय न्ही हाज्या फुडें वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन करपाचें आसा. म्हणून तुमचो कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा हो एम्पॅनल्ड कॉन्ट्रॅक्टर आसप गरजेचें आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. सायबर गुन्यांवांचेर गोंयांत व्हड कारवाय सुरू जाल्या. पणजेच्या सांतिनेज वाठारांत काम करपी फटीचे कॉल सेंटर गुन्यांव फाट्यान बंद करून 9 जाणांक अटक केल्या. तशेंच दोनापावला वाठारांत क्रायम ब्रांचीन धाड घालून 64.7 लाख मालमत्ता जप्त केल्या आनी 10 जाणांक अटक केल्या. हे आरोपी परकी नागरिकांक लक्ष करून ऑनलायन फटवणूक करतात अशें उक्ताडार आयलां. पळयात. पणजे सातिनेज वाठारांत एका अपार्टमेंटात आंतरराष्ट्रीय सायबर फटवणूक करपाचो व्हडलो खेळ चलतालो. गुन्यांव फाट्यान ह्या फटीच्या कॉल सेंटराचेर धाड घातली. हे कारवायेंत 9 जाणांक अटक केल्या. पोलिसांचे चौकशेंतल्यान दुबावीत आरोपी अमेरिकन नागरिकांक लक्ष करताले अशें दिसून आयले. रिणाच्या कंपनीचे प्रतिनिधी अशें नाटक करून ते लोकांक फटयताले. लॅपटॉप, VPN सेवा आनी कॉलिंग ऍप हांच्या आदारान संपर्क साधताले आनी गिफ्ट कार्डा वरवीं व्हडा प्रमाणात पयशे घेताले. देखीक एप्पल, सेफोरा. बुधवारा सकाळी 2 ते 7 वरां मजगती केल्ले धाडीत 7 लॅपटॉप, 13 मोबाईल फोन, हेर साहित्य आनी एक गाडी सगळे मेळून वट्ट सुमार 30 लाख रुपया जप्त केल्यात. या प्रकरणात भारतीय दंड संहिता 2023 आनी IT कायद्या खाला केस नोंद जाल्या आनी ह्या रॅकेटाचे आनीक धागे सोदपाचें काम सुरू आसा. सायबर गुन्यांव नेटवर्क दिसान दीस वाडत आशिल्ल्यान अशा कारवायेक लागून व्हड रॅकेट उक्ते जावपाक लागल्यात. मजगती दोनापावला हांगच्या फेक इंटरनॅशनल कॉल सेंटरात क्रायम ब्रांचीन धाड घातली. तशेंच 64.7 लाख मालमत्ता जप्त केल्या आनी 10 जाणांक अटक केला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. गोंयच्या राजकीय मळार एक व्हडली घडणूक उजवाडाक आयल्या. आमदार देविया राणे हांणी मनीषा उसगांवकर आनी एका YouTube चॅनलाचेर मानहानीचो खटलो दाखल केला. सोशल मिडियाचेर फटीची आनी बदनामी करपी विधानां केल्ल्याच्या आरोपा वयल्यान हो खटलो दाखल केला. कारापूर सरवण वाठारांतल्या लोकांक तांचे टेनन्सी दावे मामलेदारा कडेन सादर करपाक सांगिल्ले. मात अजून मेरेन एकाय नागरिकान दावे सादर करूंक नाशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें.
लोकांनी दावे सादर केले जाल्यार तांची तपासणी करून योग्य त्या व्यक्तींक न्याय दितले अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. सर्वांचे लोक म्हाका मेळ्ळे हांवें ताका सरळ सांगलां तांची जर क्लेम कितें आसत टेनन्सीच्या संदर्भात जाल्यार सगळ्यो मामलेदारा कडेन सबमीट करात लिगल पेपरांनी. टेनर जर खरेंच कोण आसत जाल्यार तेंचेर कोणाचेरूच अन्याय जावंक जायना हें म्हजें मत आसा. अजून तेंच्यांनी टेनंटा खातीर एकटाय क्लेम सबमीट करूंक ना. जर तेंच्यांनी फाल्यां सकाळी टेनन्सीचे डॉक्युमेंट लावन सबमीट केले जाल्यार तेंचो अधिकार तांकां दिवपा खातीर हो 100% एज अ मुख्यमंत्री म्हणून हांव तांकां दितलो. रेस्टॉल जो प्रोजेक्ट आसा पळय न्ही ते आमची बाकीची डिपार्टमेंटां पळय. तुम्ही सेटलमेंट किती भाषा केलं त्यांच्याकडे सेम अरे आमी क्लेम दिवपाची भाशा केल्या रे. टेनंट म्हणजे कितें टेनंटाक तांचे कितें आसा ती दितलो. मडगांव नगरपालिकेच्या कार्यपद्दतीचेर शॅडो कावन्सिलान खर टिका केल्या. फाटल्या 5 वर्सां सावन 10वी पास जाल्ल्या विद्यार्थ्यांक पुरस्कार दिवंक ना. मडगांवच्या सुमार 20 स्कुलांतल्या सोशल सायन्स विशयांत सगळ्यांत चड गुण मेळोवपी विद्यार्थ्यांक रोख इनामां आनी प्रमाणपत्र दिवपाची येवजण आशिल्ली. मात फाटलीं 5 वर्सां जालीं हे पुरस्कार दिवप बंद केलां. हाका लागून विद्यार्थ्यां मदीं असंतोष निर्माण जाला. देखून मडगांव नगरपालिकेन पुरस्कार सुवाळ्याची तारीख 15 दिसां भितर जाहीर करूंक ना जाल्यार स्वताच्या खर्चान हो पुरस्कार सुवाळो घडोवन हाडटले अशी शिटकावणी मडगांवच्या शॅडो कावन्सिलान दिल्या. एसएससीचा रिझल्ट डिक्लेअर झाला आसा आणि एसएससीच्या रिझल्टान आणि मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिला संबंध म्हळ्यार कितें 2009 वर्सा आमी एक प्रायज इन्स्टिट्यूट केलो फॉर जितले स्कूल्स आहा हाय स्कूल्स आहा मडगांव भितर मारगांव म्युनिसिपल एरिया भितर जितले हाय स्कूल्स आसा तांकां एक प्रत्येक स्टुडंटाक और केन्ना शेअरूय जाता जाका सोशल सायन्सान हायस्ट मार्क्स पडटा म्हणजे हिस्ट्री सिविक्सान जे भुरग्याक हायस्ट मार्क्स पडटा फॉर एसएससी एग्जाम बोर्ड एग्जाम ताका प्रायज हें केलें. त्या टायमार आमी 1000 पर चायल्ड हें केल्लें आमी अलॉंग विथ सर्टिफिकेट जे भुरग्यांक एनकरेजमेंट दिवपा सारकें काम करपाक तें तुमचे कडेन जायना. सो हें आमकां खंय तरी दुखता. सेकंडली हो जो प्रायज मनी आसा समजला तो सुद्दां आमी आमच्या रेजोल्युशनामध्ये आफ्टर एवरी 2 years or 3 years तो एनहान्स जावपा आशिल्लो पूण तें देखून दिवना तें वेगळें. पूण एटलीस्ट बेसीक जो एमावंट आहा तो पूण दियाना. हे कितले अन्याय कित्याक भुरग्यांचेर. जेन्ना तुमकां हें जाय म्हणटा तें कसले अवेरनेस प्रोग्राम जाय क्लेनलीनेस ड्रायव्ह जाय त्या टायमार तुमकां स्कुलांक भुरग्यांक उगडास येता आणि हे जाण जावन आमी तो प्रायज इन्स्टिट्यूट केल्लो कित्याक एक बॉन्ड दवरपाक स्कुलामध्ये आणि हाजे मध्ये हे एक रिलेशन दवरपा खातीर आमी प्रायज इन्स्टिट्यूट केल्लो. पूण हे जायना हांगा दूख दिसता. बजेटाक प्रोविजन केला बजेटाक प्रोविजन आसपा जाय न्ही. सपोज बजेटाक प्रोविजन केलें ना जाल्यार मागीर आमकां रेजोल्युशन घेवन आनी स्कुलांक कम्युनिकेट करून की हो एवरी इयर दितले म्हण हाजो अर्थ कितलो. हे सपोज प्रोविजन करपाक जायना जाल्यार फक्त लुटपाचें प्रोविजन जाता तुमचें काम करून काम करनासतना बील करपाचें हेंच प्रोविजन जाता बजेटाक. आनी हे भुरग्यांक जो एनकरेजमेंट दिवपा सारको एक हें आसा इनिशिएटीव आसा ताजें प्रोविजन जायना. सो आमी मागला आमच्या लेटरा भितर आमी रिप्रेझेंटेशन दिला की 15 days भितर तुमी आमकां सांगते तुमी हें करता वा ना तें ना जाल्यार आमी करता आमचे करता हें आमी इन रायटींग दिल्लें आसा. वास्को जेएमएफसी न्यायालयान गौतम खट्टराचो भाव माधव खट्टराचो सशर्त जामीन अर्ज मंजूर केले उपरांत माधव खट्टराची कोलवाळे बंदखणींतल्यान सुटका केली. 10,000च्या वैयक्तीक जामिनाचेर सुटका केली. मजगतीं कसलेच ठोस कारण नासतना माधवाक अटक केल्लो असो दावो आदवोगाद एन जोशीन केला. He is 18 years old. He has came in Goa for just tourist reason, and he just have pressure of all these environment. Like try to understand. He's a student of pre-law LLB. 18 years boy. He can't face the media at this time, and everything will become before the media. We have mentioned yesterday during the bail application that he has no any role whatever controversy has been happening in the Goa. He has just accompanied his brother. बट स्क्रिप्ट उसने लिखी थी, जो स्क्रिप्ट उसने लिखी थी, जो एक स्टेटमेंट किया था कि Madhav has not written any script. ओके बट जो वायरल हुआ था ना, Madhav has not written any script. बट हु हैज रिटन दैट? I will finish. Next is that he has nothing to do with the organizer relation or with the program. Third, the Gautam, who is a capable person,
he is giving the speech. Okay. And he has nothing to do with the program and brother relationship. He was just accompanying because the program was in the Goa. Try to understand. और वो Viral, no video has been released by Madhav. नहीं है माधव इस रोल कोई भी रोल नहीं है माधव का कोई. It is clear that Madhav was arrested as they have not got Gautam. दिवचलच्या बाजारात वेगवेगळ्या जातीची मिरसांग विकपाक उपलब्ध झाल्या. चालू मोसमात थळाव्या मळ्यांनी पिकिल्ली गावठी मिरसांग आता बाजारात येवपाक लागल्या, मात अजून तरी तांचे प्रमाण कमी आसा. दुसरे वटेन अंदू गावठी मिरसांग तिखट जावपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें कळटा. दिवचलच्या बाजारात वेगवेगळ्या जातीची मिरसांग विकपाक उपलब्ध झाल्या. चडशे ग्राहक गावठी मिरसांग खरेदी करपाकडेन लक्ष केंद्रीत करतात. संतुलित हवामानाक लागून अंदू मिरची पीक समाधानकारक आयला, मात एप्रिल म्हयनो सोंपत आयलो तरी अजून लेगीत बाजारात अपेक्षे प्रमाण गावठी मिरसांग येवना. सध्या 1100 ते 1200 रुपया किलो अशे गावठी मिरसांगाचे मोल आसात. पुरुमेताच्या बाजारात गावठी मिरसांग उपलब्ध जातली, ताचेर मिरसांग म्हारग जातली काय सवाय जातली ते कळटले. 1200 गावठी गावठी कसल्यो मिरसांग येता दिवचले खंयच्यो जास्त येता मिरसांगो कित्याक लागून म्हारग न्हू मागूच लागले आनी पावसूय आहा न्हू. पावस तर पडना जायत जाल्यार मिरसांग गावतली, नाल्यार वयतली मिरसांग. म्हणजे आता अजून सगळं पाडो जावंक ना जावना आणि अजून तश्यो बाजारात मिरसांग येयना. चड येवंक ना. आता देड काडूंक नासलेले कशे आहा 1200 आणि देड काडलेले देड काडलेले 1200 आनी काडूंक नासलेले 1000. आणि ते देवतले फुडें बी आता पावसाचेर आहा न्हू. मिरसांगाचे वातावरण आता मिरची म्हारग आहे. आता हे जांबुटी मिरसांग आसा आता 350-400 आसा. आमची गोंयाची मिरची आसा 1000-1200 रुपया आसा. आता पावस पडले की बरें मागीर रेट वाडटली. आता अशें आसा मिरसांग 300 आसा ते 400 जातले. आमची बेडगी गुंटूर आसा ती आता 250-350 आसा. हे कर्नाटक आनी पावस आसा, पावस पडटा की आनी 400-500 रुपया आता. हय पावस पडना जाल्यार मिरची येतली आनी हय मिरची ना, मिरची कमी जातली मरे. मिरची येवपा ना भायर पावस पडले की. म्हणजे आनी पावस पडत जाल्यार मिरची शॉर्टेज जातली शॉर्टेज जातली आणि महाग जातली मिरची. रेटूय देंवचो ना. रेट देंवचो ना. रेट गिराक ना मरे ना न्हू ना. स्लो आसा गिराक. गिराक जाले की मागीर पळया फुडल्या हाका. अजून ताका तसो नेट ना. नीट ना स्लो आसा आनी गिराक. फुडल्या म्हयन्यान 1 तारीखसून जातले. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.